आता आमचे बायफकेट जाले ऑलमोस्ट 6 मंथ्स जाले आनी आतां आमी हांगा येयले 2 म्हयने जाले आमची केरोसे पंचायत येयल्या अजून पासून आमकां फांड येवंक ना ऑलरेडी आमकां ऑर्डर येयल्ली कुट्टाडे ऑर्डर येयली केरोसे पंचायती फंड्स दिवचे म्हणून पूण तेणी अजून पासून दिवं ना तेणी रिजेक्ट केलो ऑर्डर आनी आपले लिगल एडवायस घेवपा जाय म्हणटा जाल्यार आतां फंड्स नासून आमी कशी हें करतली इवन म्हाजे पंच जे आसा ते म्हाका डेवलपमेंट करपा लागून म्हाका म्हणटा म्हणजे आपूण कशी डेवलपमेंट करूं तुजे फंड ना जाल्यार त्यामुळे फंड्स आमकां दिवंक ना जाल्यार आनी हांव आनी कितें करतलें टी जाली तूं अलॉंग विथ आमचे लोकल MLA आनी डायरेक्टर पंचायत डेप्युटी डायरेक्टर पंचायत आनी डेप्युटी सरपंच बोथ द विलेज आनी आमी जॉयंट डिसिजन घेतलें कितें एटलिस्ट वन इयरचो फंड्स आमी रिलीज करूया आनी एक्सेप्ट केले दोनूय सायडीन पार्टीन दोनूय एक्सेप्ट केले एक्सेप्ट करून आतां ऑर्डर कोणाच्या ऑर्डर आयले आमकां डायरेक्टर पंचायतीन ऑर्डर दिली तांकां रिलीज करून फंड्स सो तेंच्या अकाउंटान आसात ते आतां ती म्हणटा कितें आमकां लिगल एडवायस घेवपाक जाय म्हणून ऑर्डर आयल्ले आसा लिगल इट्स ऑल ही ऑर्डर एक्चुअली लिगली आसा पूण ती म्हणटा आनीक लिगल एडवायस घेवपाक जाय नो प्रॉब्लेम शेजारचो आमदार पंचायत मंत्री मॉविनाच्या राज्याक खंय कांयच खबर ना ताका कोणें कांयच सांगलेंच ना Then they should come to me. No, they have not come to me. If they had come to me, I would have given them a solution. डिसेंबर 2016 तेन्नाचो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान मंत्रिमंडळान निर्णय घेवन दोनूय पंचायती वेगळ्यो केल्यो पंचायती वेगळ्यो जाल्यो ऑफिसाय वेगळी जाली मात 2 वर्सां जाली फंड खंय आजून कुठ्ठाळे पंचायती कडेनूच पंचायती वेगळ्यो करून कितें दिवे लायले प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.